बागीबोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना. कित्याक एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जीवन जाल्लो ताचेच खातीर जिवोवच्याक. तो सगल्या खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोटी प्रमाणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोटी प्रमाणे जियेतना वळखलो तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटच कोणूय क्रिस्ताचे एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोरणे गेले आनी आतां सगळे नवे जाले. हें सगळें देवा कडसून आयलां. ताणेंच क्रिस्ता वरवीं संधान करून आमकां आपले वेंगेन परतून हाडल्यान आनी हें संधान दुसऱ्यांक पावोवचें मुण्यारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोबे आसलो आनी मनशाची पातकां तांचेर थापिनासतना संवसाराक आपले वेंगेन परतून हाडटालो. आनी आतां ह्या संधानाचो संदेश परगटचें काम ताणें आमचे आदीन केलां. म्हणटच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव असो तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोबे आमी देवाचें प्रमाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केला. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पूर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर. सगल्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांवाची वखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. तोच सगळे तुजे ओकमान बक्षिता. सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवाळायेचो मुकूट घालता. सबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी मायेमोगाचो. ताचो राग सटकून पेटोना. ताचे काळीज काकुलितीचो थेबो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. सबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. पृथ्वे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भक्ती करतल्यांताय ताचो मोग. उदेंत आनी अस्तंत जितलो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. सबाब, सर्वेस्पोर सगलोच कोणवाळाय आनी मायेमोग. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. म्हजें काळीज तुजे खुशेचे चाकरेखलाय आनी उपकार करून तुजी सुमूर्त म्हाका शिकय. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora.
मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आनीकूय पुर्विल्यांक सांगलोलें तुमी आयकलां, सोपूत मोडू न्हय, पूण सर्वेस्पराक तुवें दिलोल्या सोपुताक पाळो दी. तर हांव तुमकां सांगतां, सोपूत निबेल दिवं न्हय, जावं स्वर्गाचें, कित्याक देवाचें सिंहासन तें, जावं पृथ्वीच्यान, कित्याक ताचे पांयांची मणी ती, न्हय म्हूण जेरुजल्याच्यान, कित्याक व्हड राजाचें शार तें. तुज्या माथ्याच्यानूय सोपूत दिवं न्हय, कित्याक ताचो एकूय केंस तुज्यान धवो वो काळो करूंक जायना. तुमचें उलोवप इतलेंच जावन दी, होय जाल्यार होय, न्हय जाल्यार न्हय, ह्याचें वोन ओगलें तें वायटव्या कडल्यान येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, आमी क्रिस्ताचे प्रतिनिधी. नियाळाक आदार. आमी देवान विंचून काडलेली पोरजां. देखून आमी पातकी आसलीं तेन्ना पर्यंत देवान संवसारांतल्या सगळ्या मनशाचो मोग केलो. देखूनच आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताचेर विस्वास दवरतात ती मरची नात, पण तांकां सासणीक जिवीत फावो जातलें म्हूण आस्वासन दिता. आयचे पयले वाचपांत आमकां मेळटा, खरेंच जेजू सगळ्या मनशां खातीर मेलो. देव मनशाचीं पातकां ताचेर आड मनांत दवरिना, पूण क्रिस्ता सोवें देव संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक आपले वेंगेंत परतून घेता. जेजून आमकां आपले प्रतिनिधी जावंक वेंचून काडल्यात, आनी आमचे सोवें देवाची येवजण आसा ती. आमी शार्ती पावोवंक गरज आसा. दर दिसा देव आमकां जायत्यो संदी दिता. आमी आपलो मोग, मोयपास, दया, काकलूत, परवसो आदी दुसऱ्यांक दिवन तांचे गरजांक पावयता. तांच्या जिवितांत देवाचे उतराचें बी ओपून ती सासणीक पीक दिवंक पावतलीं. आयजूच दुसऱ्यांक आशिर्वादाचीं जावंक सोयग मेळटा तें ओगडायन आसतना तांचो फायदो काडुया. तांच्या गरजांक पावुया. जशें जेजून केलें तशेंच दुसऱ्या सोवें करूंक आमचें प्रयत्न करुया. बरें करपाचो आमचो वावर चालू दवरुया आनी देवाक मोहिमा हाडुया. संवसारांत तांचें राज बांदूंक भर घेवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आमच्या जिवितांतल्यान जेजू भाशेन बरें करूंक वावरुया.